आयज आमी हांगा सोनारकेंड टू द चर्च इन्स्पेक्शन करीत येयल्लीं हा. आमचे मदें हा आमचे सरपंच, आमचो पाद्रीगार फादर शुकूर मेंडीस, ऑल द गव्हर्मेंट ऑफिशियल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, रोड, इवन द ट्री फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे हाडलेले आहा. आनी हांव खरेंच आय एम रियली थँकफूल टू पंचायत एंड द पॅरीश प्रीस्ट. सांगला त्या प्रमाणे फादरान हांगा खोर्ले कंजेशन जाता, ट्रॅफिक कंजेशन, आनी भोव करून आतां तो लिंक रोड आमचो होली क्रॉसाचो फाटलो चालू आहा, ताका लागून आनी सगळे ट्रॅफिक ह्या वाटेन येता. सो वी आय एम रियली थँकफूल टू द पॅरीश प्रीस्ट. थँक यू ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द सिटीजन्स हियर. मॅडम हे काम केन्ना फादरान अग्री केला आपलो कंपाऊंड वॉल फाटल्यान व्हरपाक आनी आमकां हो आनीक जागो दिवपाक, आनी काम फाल्यांच साकून चालू जाता. वी हॅव ऑलरेडी डायरेक्टेड द सेक्रेटरी टू स्टार्ट इशुईंग नोटिसीस. आमचो हेच काम चालू आहा अंजुना चिवार, बॉबी बार अप टू पेट्रोल पंप रोड वायडनींग चालू आहा, आनी सगळ्या लोकांचें कॉपरेशन आहा. आनी म्हाका दिसता हांगाय आमकां शिवोलचो लोक कॉपरेट करून हे बरें कार्य लोकां खातीर आमी जे करपाक वावुरता तेंचे सगळ्याचें कॉपरेशन आमकां मेळटलें म्हणून आमी पयलेच आशा बाळगिता आनी तांकां पयलेच देव बरें करूं. सो विदीन दीस 6 months हांगाची ट्रॅफिक सुरळीत जातली. Yes. Before the rains, we will start with that link road. Will open, so half the traffic will get diverted there. आणि उरलेली आहा ती हांगाय आवतात सुशेगाद ट्रॅफिक फ्लो जावपाचें आमचें आवडे.